सगळी स्कीम जे आमच्या माननीय मुख्यमंत्री यांनी आमकां सगळ्यांक एक मोठो आधार दिला तो म्हणजे आमचे म्हजे घर. एक प्रत्येक व्यक्तीक आपले अधिकाराचे असे घर मेळप. आम्ही जरी खूप वर्सां आपल्या घरात रावतात पण तरी आसतना आपल्या हक्काचे असे आमकां ते कायद्यान म्हणपाक मेळनाशिल्ले. पूण तो हक्क तो अधिकार सुद्दां आमकां ह्या म्हजे घर स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां मुख्यमंत्र्यान मेळोवन दिवपाक आमकां एक ही स्कीम दिल्ली आसा. आणि अश्यो साबार स्किमी ज्यो आमच्यो गव्हर्नमेंटाच्यो आसा त्यो प्रत्येक घरांत प्रत्येक व्यक्ती कडेन पावपाक आमी फुडें कार्यरत आसतली. आणि झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जे जे कितें म्हणून काम करपाक शकतले म्हणजे हे सगळे विषय जालेच. महिला युवा शेतकऱ्यां खातीर सुद्दां जे कितें तांकां शेती विशयी आधार जाय आसतलो. उदाहरणार्थ एक हांगा मशिनरीचे जर रेंटींग हायरिंग सेंटर ज्यो कितें मशिनरी बेजीक लागता शेतकार भावाक ते ताका हांगा थंय भायर सोदूंक वचनासतना गांवानूच आमचे एक हायरिंग सेंटर दवरप की ताका कमी रेंटा भितर कमी दर्जा भितर ताका ती मशिनरी हांगा उपलब्ध करून दिवप. ताका मागीर बाकीचे जे कितें जर सामग्री लागतात तेही तांकां हांगा उपयोग म्हणजे उपलब्ध करून दिवप. असे साबार विषय म्हज्या मॅनिफेस्टोन आसा. आणि ते सगळे पूर्ण करपा खातीर परत एक फावट तुमकां म्हणटा की तुमचो सगळ्यांचो आधार जाय आशिर्वाद जाय. आतापर्यंत जे कितें तुमच्या बरोबरीन हांव करपाक शकले तुमच्या आदारान करपाक शकले ते आनी डबल आमकां फोर्सान म्हणटा तशें करपाक मेळटले. आणि ते काम करून घेता आसतना आमचे माननीय आमदार तशेंच आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचोय आमकां हात आनीक बळकट करपाक मेळटले. इतलें सांगून हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट मनाच्यान कळकळीन विनंती करता की प्रत्येकाक 20 तारखेक जे इलेक्शन आसा त्या दिसा तुम्ही भायर सरपाचे. आणि हांव जाणा तुम्ही भायर सरतलीच उमेदीन सकाळ फुडें वचून पूण तेज्या पेक्षा चड जबाबदारी तुमचेर आसा. आणि ती म्हणजे इतर लोकांक तुम्ही त्या दिसा भायर काडपाक जाय. कित्याक सगळ्यांनी म्हणलें तशें जिखतले हितून अजिबात दुबाव ना पूण आमकां जाय ती चडांत चड लीड. कित्याक आमकां हांगा बीजेपी पार्टीचे आमचे कितले कार्यकर्त्यांचे हांगा ताकद आसा ही बीन आमकां ह्या झेडपीच्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमचे लिडरशिपीक दाखोवन दिवपाक जाय. आणि त्या खातीर विनंती करता की 20 तारखेक सगळ्यांनी सकाळ फुडें उठून स्वता पयलीं मतदान करचें आणि मागीर इतर सगळ्यांक तुमी घेवन मतदाना खातीर भायर काडचे. आणि आमच्या बीजेपी पार्टीचे कमळाचं जे चिन्ह आसा तेजेर शिक्को मारून भरघोस मतांनी तुमी हांगा बीजेपीचे आमचो सीट निवडून हाडपाक तुमचो आदार दिवचो. इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि सोंपयता आसतना एक मोठ्यान घोशणा दिवन आमी म्हजे उतरां काबार करता. सगळ्यांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. सगळ्यांक देव बरें करूं. जिल्हा पंचायतीचे सदस्य म्हणून आपले फ्युचर प्लॅनिंग आणि आपले मायंडान कितें आसा हे बाय गौरी तुमकां दवरलेले कडेन आसा. आणि एक वेळ न घेता हांव आतां विनंती करता आमचे नेते आणि ह्या गोंय राज्याचे डेप्युटी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर हांकां की तेणी आपले विचार व्यक्त करचे. हांव फक्त 2 मिनटां खातीर उबी रावलो आसा कारण माननीय मुख्यमंत्री आमच्या गांवांत आयिल्ले आसा. सगळ्यांनी ताळी म्हणून तांकां योगदान दिवचो. आणि त्या बरोबरच गोमंतकांतल्या तमाम बहुजन समाजा खातीर लक्षात घ्या. डॉक्टर प्रमोद सावंतांची स्कीम काडल्या म्हजें घर हाचे खातीर ताका परत शाबासकी दिवपाची ताळी म्हणून. हांव एक चड उलोवपाक वचना. डॉक्टर प्रमोद सावंत बाकी सगळे गजाली सांगतले. एकच मार्गशीर्ष म्हयनो आहे ना म्हाका दिसता दुसरो फेस्ताक काय तिसरो फेस्ताक हय पूण तुमकां उपासाची संवय आसा. उपासा संवय आसा पूण तरी आसना थोडीशी जेवणाची दिवस केल्ली आसा. पूण गोंया सारकेल्या दनपारचे 2:15 वरांची इतले लोक जमप 500-600 जमप ही सोपी काम न्ही. आणि त्या बद्दल तुमकां सगळे मनापासून देव बरें करूं म्हणटा की तुम्ही घराकडे सगळे व्यवस्थित दवरून ह्या मिटिंगाक सहभागी जाली. आणि गौरी आसा ती ताका तुमगेलो सपोर्ट आसा ताकद जाल्यार ती दाखोवपाक तुमी आयिल्ले आसात. एकच आतां सांगपाक सोदयता ते म्हटल्यार म्हाका आई दादान जन्म दिलो आई बाबान म्हाका जन्म दिलो पूण सुभाष शिरोडकराक भेटलो पयलीं गोंयच्या सेवे खातीर आई कित्याक सांगता जर जायत जाल्यार महिला खूबच आन्सर. आणि म्हूण लक्षात घ्या आई म्हज्या अंग वाडटाली सही करपाक कळनाशिल्ली
पूण तरी आसतना तुगे सदीच म्हणप आशिल्लें सुभाष हे तुगेर कांय न्याय लोकांनी आनी लोकां खातीर काम कर. सकाळ उठना कोणी दार उडून पळयता ते अरे आज कोण ना म्हणटाले. कारण कितें आसा तिकाय चेंज पडनाशिल्ली. दारांत जर लोक कोणी येवन आपल्याक काम करून गेलो ना जर जाय कितें चेंज पडनाशिल्ली. घराकडे कोणी लोक येवन जर च्या घेवन गेलो ना जर चेंज पडनाशिल्ली. लक्षात घ्या हांगासर सगळे आवय आसात. म्हणजे एक नम्र विनंती आसा शिरोडे गांव जे आसा पळय शिरोडे मतदारसंघ आसा पळय तो आमकां एकदम उंचल्या पावण्याचेर व्हरपाक जाय आनी त्या मुळे तुमच्या भुरग्यांचे संस्कार जे म्हणटा पळय ते बरे पद्दतीचे संस्कार जावचे. किंवा अशें म्हणत की म्हजे संस्कार जाले न्ही ताजे पेक्षाय बरे संस्कार तुमच्या भुरग्यांचे जावचे अशा प्रकारची भावना व्यक्त करता. प्रगती विकास हे सगळे एकलेच हातूंत घालूच ना. आमच्या मतदारसंघांनी म्हणटात की 5 किलोमीटर रस्तो आसा स्वच्छ आसपाक जाय. रस्त्यार कचरो आसपाक जायना गटारांत कचरो आसपाक जायना. आमी अशें म्हणटात की सामके करवळ्यान धरून ते आमचे कामाक्षी देवळाकडे एवढ्या सुनाता देवळाकडे वचून स्ट्रेट कॅन्डल करून दिवतात की आमच्या रस्त्याच्या आसपाक जायना म्हणून. आनी आपण सांगतात काही कार्यकर्ते असे बरे पद्धतीने काम करतात की हे सगळे गजालींची ती नोंद करून घेतात. आणि नाही तर ते शेवटे गावच या मतदारसंघातले दर 5 किलोमीटर रस्ते आम्ही ते रस्ते कसे दुरूद उरतले कसे स्वच्छ उरतले कसे साफ उरतले आणि ताचेर वचपाक चलपाक भोंवपाक सुद्दां आमकां कितले बरें दिसतले अशे प्रकारचे स्वप्न आनी इरादो आसा पळय तो घेवन आमी काम करतात. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य पळोवन मला पासून देव करून म्हणटा ह्या मतदारसंघातली सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा पळय ते उच्च प्रकारचे काम करतात. बरे पद्धतीने काम करतात. ते म्हणजे तुमचे हँडलूम असले किंवा तुमचे ज्यूटबॅग्स असले किंवा तुमची शिलाई असली किंवा तुमचे खाद्यपदार्थ तयार करून असले अशा प्रकारचे काम जावपाक जाय. अशा प्रकारचे नम्रायेची विनंती करता. आणि भारतीय जनता पक्षात फाल्यां 20 तारखेक तुमचे भोवभर असे मतदान जे आसा पळय मतदान करून हांगसर 12,000 मतदान आसा. लक्षात घ्या शिरोड्या गांवांत 12,000 आसा आणि पंचवाडीत 3,400 आसा. 12 3 15,000 सुमार मतदान आसा. ते 15तल्यान कमीत कमी 8 ते 10,000 मतदान आसा पळय ते 20 तारखेक करतले अशे प्रकारचे अपेक्षा बाळगितात आणि दिल्लीकडे सोडयतात. सगळ्या मनापासून देवळ करून तुमच्या ह्या गावचो तुमचो सेवक म्हणून आणि तुमच्या वतीने गोंयचो सेवक म्हणून हे काम जे आसा पळय हे चालू उरतले. भले हांव राजकारणांत आसूंये किंवा नासूंये. हांव इकडे म्हणील आसा सुभाष शिरोडकरांची 55 वर्सां शिक्षणात गेल्या. मुखारी 45 वर्सां शिक्षणा खातीर गौरी आणि सचिन आणि सत्ते हे दितली. शिरोडकर कुटुंबियांकडल्यान शिक्षणा खातीर 100 वर्सां कामाक्षी प्रवीण दिली वयतली अशा प्रकारची ग्वाही दिता. हांव वाचची ना पण 100 वर्सांची ग्वाही म्हणजे गॅरंटी जी म्हणटा पळय जशी पोलिसांक गॅरंटी म्हणटा त्याच प्रकारची गॅरंटी या कुटुंबियांकडे आसतली. त्याच प्रकारचे ल्हान उतर दिता आणि सगळ्यांक गोविंदांची तयारी संदेशाची तयारी केली म्हणटा ती सगळ्यांक समजून घेवचे गर्दी करतली. शिस्तीन आमचे मुख्यमंत्र्यांनी भाशण करताले शिस्तीन जी कितें पद्दत केली आसा जी कितें सोय केली आसा ताजो म्हणजे आस्वाद घेवचो. सगळ्यांक देवत करून आता आमकां गोंयांत सदांच एक जागतीक दर्जाचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक सदांच धडपडपी आणि ह्या विकासाच्या घडवडीक सदांच गोंयकारांक वयर सरपा खातीर किंवा गोंयकारांक सदांच वयर काडपा खातीर धडपडपी आमचे मुख्यमंत्री आणि आपल्या मिश्कील स्वभावान आणि हास्य स्वभावान सगळ्या विरोधकांक निष्प्रभ आयज पर्यंत सगळ्यांक निष्प्रभ करून उडोवपी आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तेणी ह्या सभेक मार्गदर्शन करचें. आमचे सरपंच बेतोडा गांवचे मधू खांडेपारकर हांकां विनंती आसा की तेणी येवन व्यासपीठाचेर आपली बसका घेवची. मधू खांडेपारकर सरपंच. आवाज कसो कमी जाता तरी हांव चड वेळ तुमकां घेवचो ना. एक 10 ते 15 मिनटां तुमच्या वांगडा उलयता आनी ही सभा सोंपयता. म्हाका खबर आसा तुमी सगळीं जाणां 12 मेळ्ळ्या आनी आतां 2:30 जायत येयली. सगळीं जाणां हांवूय उपाशी जेवना. देवी कामाक्षी देवीच्या कृपेन नमन करून आज ह्या जिल्हा पंचायतीच्या प्रचार सभेक तुमच्या मदीं आसा. आमच्या मदीं आसात आमचे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, एनआरआय कमिशनचे चेअरपर्सन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, आमचे जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद, आमचे महिला मोर्चा अध्यक्ष बाय सुवर्णा, आमचे जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट बाय गौरी आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे आमचे सरपंच पंच समोर आशिल्ल्या माझ्या मोगाळ भयणीनो आणि भावानो
सगळ्यात पयल्यात पयली हांव तुमकां सांगपाक आयला की आतां त्या 20 तारखेची जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा. आमचे डबल इंजिनचे सरकार आहा ते ट्रिपल इंजिनचे करपा खातीर तुमचें मत हे कमळा खातीर तुमी मारपाक जाय आनी हे ट्रिपल इंजिनचे सरकार तुमी हांगा हाडपाक तुमची सगळ्यांची मदत आमकां जाय. शिरोडा मतदारसंघात कसो विकास जाला आनी पुराय गोंयभर कसो विकास जाला हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. म्हज्या पयलीं उलयिल्ल्या सगळ्या वक्त्यांनी पुराय गोंयांत जे 50-60 वर्सांच्या कार्यकाळात 50 वर्सांक जावंक नासले ते ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात तुमी जाला. भाऊ तुमकां गॅरंटी फुडल्या 50 वर्सांची दिल्या. आतापर्यंत आमी मोदीचीच गॅरंटी म्हणटाले, आतां भाऊन सांगल्या आपली फुडली गॅरंटी 50 वर्सांची आहा की शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुराय आपली फॅमिली डेडिकेटिव्हली काम करतली. तुमचे भाग्य आसा शिरोडा सारकिल्या गावात आमी म्हणटा होमिओपॅथीक कॉलेज जाली, रायसर इंजिनियरींग कॉलेज जाली, हायस्कूल जाल्या, हाय सेकंडरी जाली की तेंच्यांनी सुरू केला. हे तेंचें योगदान आसा. हांव खरोखर तेंच्या मना पासून अभिनंदन करता. हांव त्या देवी लागीं मागता की भाऊ आत्ता जी खंय तरी 70 जाल्या आसत, 70 दिसांना 50 दिसता. सुशेगाद फुडली आनी 25-50 वर्सां तुमची सगळ्यांची सेवा करपाक ते सक्षम आसात. ते खूब बऱ्या पद्दतीची सेवा त्यांच्या विजनरी नदरेंतल्यान ते करूं शकता. पण म्हाका खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टी बैगवडी जिल्हा पंचायतीची उमेदवारी दिता आसतना ताचें पुराय काम आनी विशेष करून महिलांच्या मध्ये आशिल्लें काम, युवा खातीर करचें आसलेलें काम हें मुखार दवरून ताका टिकेट दिल्या. आनी ताका टिकेट इतल्याच खातीर दिल्या ताणें सांगता आसतना बाकीचें पुराय आमी जेन्ना म्हणटा की आमी स्किलींग, रिस्किलींग, अपस्किलींग आमी चल्या खातीर कशा पद्दतीन महिलांच्या खातीर काम करपाक लागला हाचो अनुभव आमच्या शिरोडा मतदारसंघात पळोवपाक मेळटा. आनी खरोच तो पळोवपाक मेळटा. स्किमी सगळ्यो सांगपाक वचना. आयज जर हांगा बसलेल्यान जर विचारलें तुमी खंयचीच एकूय स्कीम घेयना अशें कोण जर आसत जाल्यार हात वयर करा म्हणून म्हाका दिसना एक सुद्दां हात वयर येवंक शकना. गोंयांतल्या 100% घरांनी भारतीय जनता पार्टीची खंयची ना खंयची तरी योजना आज त्या घरात वता. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या रुपात 2000 रुपया आसतले किंवा आमी गृह आधाराच्या रुपात 1500 रुपया आसतले. लाडली लक्ष्मीच्या रुपात भयणीच्या लग्नाक दिवपी 1 लाख रुपया आसतले किंवा दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्डाच्या रुपयात 4-4.5 लाख रुपयाचे कार्ड तुमच्या घरात जे आमी बरो ना जालो जाल्यार दिता आसतले. हांव ताज्याय फुडें वचून सांगता हांव पयर डेटा घेतालो की एक्सिडंट जाल्या उपरांत इन्शुरन्स दिवपी डायरेक्टली गोंय हे नॅशनल एव्हरेजीच्या पेक्षा वयर आसा. खूब जाणांक खबर ना म्हणून सांगता हांव. अटल जीवन समृद्धी योजना 50 रुपया आणि 250 रुपया भरपाची योजना म्हणजे मोदींनी सुरू केली. म्हणजे कितेंय जर जालें फॅमिलीच्या एखाद्या मनशाक जाल्यार कमीत कमी 2 लाख रुपया तरी त्या मनशाक मेळपाक जाय. फॅमिलीक 2 लाख तरी मेळूंक जाय. कुणीय मनीस आसूनी घरांत जेन्ना वायट प्रसंग जाता पयली तेन्ना सगळे जाण टेस्टा येतात आनी 12व्या दिसा येतात. पण मोदींनी अशी योजना तयार करून दवरल्या तुम्ही जर फक्त 400 रुपया वर्साक एकदा जर भरले चुकून जर वाईट सुद्धा झाले असत जाल्यार 2 लाख रुपया बँक मॅनेजर घेऊन तुमच्या अकाउंटाचेर घेऊन घरा येता. आणि ही योजना घेवपी गोंय हे देशातले पयले राज्य हायर स्टेजीचेर आसा. आमी ऑन एन एव्हरेज रिकवरी सगळ्या कडेन करपाक शकले. हांव तुमकां फक्त एक स्टेप फुडें वचून सांगता. आमी शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमी सगळ्यापेक्षा फुडें आसा. आमी 100% लिटरसी ही आमी कंप्लीट करपाक शकले. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत जर आमी उलयतले आसत तर आमी म्हणटा की गोंयचे बजेट 28,000 कोटी रुपया. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांकां 12 वर्सांत जवळपास 35,000 कोटीच्या पेक्षा चड पयशे दिले. फक्त एकूच पूल बांदपाचो उरला. खंयचो खबर आहा तुमच्या बोळयेचो तो एक पूल बांदपाचो उरला. 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं ताजोय फाउंडेशन स्टोन घातला जे तुमकां चड वेळ लावचो पडटलो. 1,200 कोटी रुपया तेजी कॉस्ट आहा. कितली 1,200 कोटी. आणि उशीर जाला पळय न्ही तो आमच्या खातीर न्हू आनी भाऊ खातीरूय न्हू. फक्त तेंच्यांनी ताजो मारतो हेवटेन वरां म्हणून उशीर जालो तर इतक्यान काम अर्दे जातले आसले. ते लँड एक्विजिशन करपा खातीर उशीर जाला. 1,200 कोटी रुपया मेळोन हांवें कित्याक म्हटलें शिरोडांतल्या मनशाक जर फाल्यां एअरपोर्टार जर वचूंक जाय जाल्यार 30 मिनटांनी तो दाबोळी एअरपोर्टाचेर पावतलो. आनी 1.5 वरां कशें सांगता तुका हांव हांगासर भायर सरले काय मिसिंग लिंक आनी मिसिंग लिंका उपरांत 5 मिनटांनी वेर्णा जंक्शन आनी वेर्णा जंक्शना वयल्यान सगळो 20 मिनटाच्या भितर दाबोळी एअरपोर्ट.
आनी अवघ्या 30 मिनटांनी शेवटी पणजे पावतले आनी एका वराच्या भितर तुका मोपा एअरपोर्टार पावतले. शिरोडा दोन्ही एअरपोर्टाक जोडपा खातीर 1200 कोटी रुपया आमी मोडटा. एक गजाल लक्षात घेयात, कारण हे कोणी इमेजिनी करूंक नासले विचारय करूंक नासले. तुम्ही म्हणटले म्हाका कितें मेळ्ळें काय म्हणून, तुमकां जाता तितके बेगीन एअरपोर्टार पावतले हेच आमी विचार करता पळय न्ही. आमी विचार बारीक करिना, आमी विचार आत्ता कितें मेळटले हेचो करिना. हे थोडे जे पक्ष आसा ते म्हाका कितें मेळटले, आमकां आत्ता कितें मेळटले, आमी विचार फुडल्या 25 वर्सांचो करता. आमी विचार करता आमच्या फुडल्या भुरग्याचो, फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशनाचो विचार करता. फुडल्या 25 वर्सांक आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर वेगवेगळ्यो कॉलेजीस आमच्या गोंयांत निर्माण जावच्यो. तांकां पुण्या बेंगलोर हांगा वयचें पडचें न्ही. म्हणजे भाऊ शिरोडात रायेश्वर कॉलेज सुरवात केली, आम्ही NIT केली, IIT केली, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज सुरू केली, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ सुरू केलो. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स पुराय भारत देशांतली 4थी कॉलेज आमच्या कुट्टी हांगासर आसा. आनी थोड्या दिसांनी हांव वेटरनरी कॉलेज सुरवात करता. कित्याक करता तर गोंयांतल्या भुरग्यांक हे शिक्षण मेळचें आनी ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो म्हणून हांवें म्हटलां आमी आतांचो विचार करता आनी फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता. आनी हे सगळें करता आसतना आमी जिल्हा पंचायत म्हटल्या उपरांत ग्रामीण भागातली उदरगत कशी आसची. खरें तशें पळोवंक वचत जाल्यार शिरोडात ओवरऑल डेव्हलपमेंट सगळी सुभाष भाऊ शिरोडकर हेंच्यांनी फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात पुराय म्हणजे वेगवेगळे व्हडले प्रोजेक्ट सगळे पुराय जाले. आमी खंय तरी उरता आसत खंयची तरी म्हाजी वाट करूंक ना, सारको करूंक ना. एक खंयची तरी सोलार लायट घालपाची उरल्या, कोणाची तरी इंडिव्हिज्युअल देवळा कडेन वचपाचो बारीकसो मंडप उरला. तुमी गौरी घेवन हाडल्या उपरांत हक्कान तुम्ही सांगपाक शकतले गौरी यो आमचो हो सारको उरला तो करून दी. आनी ताका जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान म्हणजे भाऊकूय सांगपाची गरज ना, गौरीच करतले. मागीर भाऊ कडेन येवपाची गरज जातली, गौरीच कडेन वयतली काम करपा खातीर. हांव कित्याक सांगता कारण हक्काचो एखादो मनीस मेळत जाल्यार एकदा आमदाराक विचारता हांगा बरें आहा, हांगासर काही झगडी जावची ना जाल्यार थोडे कडेन झगडी जावपाचे विचार आसता. हांगा गौरीक तरी काम सांगलें जाल्यार भाऊकूय वायट दिसचें ना म्हणून म्हटलें मोठ्या प्रमाणात आमच्यो महिला भगिनी हांगासर आसा. त्याची तुमकां हक्काचो तुमचो उमेदवार आनी हक्कान ताका तुमी सांगू शकता, हातीक धरून उडून दवरून ताका सांगू शकता अशें गौरीक तुमकां तुमची कामां करून घेवपा खातीर बरें ठरतलें. आपली वाट आसतली किंवा आपल्या मंडप आसतलो किंवा एखादी सोलार लायट घालपाची आसतली. आमी ताका म्हणटा की गोंयांतलो एक सुद्दां गांव हो आयज म्हणजे रस्त्या शिवाय लायटी शिवाय वचूंक ना. पण खंयच्या तरी वाड्यार एखादो सापो उरला आसतलो, नजर चुकून उरला आसतलो, तो करून घेवपा खातीर. आणि दुसरे तिने आपले व्हिजन उडोवन दाखयता आसतना तिने उरता म्हणून म्हटलें आपले व्हिजन कितें तर आपले व्हिजन जे आसा पळय न्ही हे महिला सशक्तीकरण करप, युवा सशक्तीकरण करप. कशें करप हे तरी सांगता आसतना जे आपूण काम करता पळय न्हू ते सांगपा खातीर उलयता त्या बोळान ते विसरले. हांव मुद्दामून सांगता कारण आज RDAच्या मार्फत जितक्यो महिला तुम्ही म्हाका दिसता बरीच जाणां RDAच्या ग्रुपात आसा. हायेस्ट लोन घेवपी कोण आहा ते हात वयर काडले म्हाका सांग. हायेस्ट लोन खंयच्या सेंट्रल ग्रुपात घेतला ते हात वयर काडून सांग. कोणाचे RDAचे सेंट्रल ग्रुप कोण आसा, कितले घेतला, कितले 18 लाख रुपया सेंट्रल ग्रुपात लोन घेतला. बरोबर काय ना. गॅरंटर कोण हा कोण ग्रुप नो मोदी पयली आसलो गॅरंटर ग्रुप. पयली दितालो तुज्या ग्रुपाक लोन मोदीन सांगला म्हणून 18 लाख तुज्या ग्रुपाक मेळटा. हांगासर कोणी सायन मारूंक ना आनी हांगासर ग्रुपान जर सायन मारतालो जाल्यार पयलींच्यो बँको तांकां लोन दितले आसले. हांगा गॅरंटर मोदी आसा. बस हांव मुद्दामून सांगता 18 लाख रुपया आज मोदी सेंट्रल ग्रुपाक दिता आसतना बँक तुमकां कोणाकूच सांगना की चल आनी घोवाक आपय आनी सायन मार म्हणून कोणाक सांगना. तुमकां कोणाकूच सांगना गव्हर्नमेंट सर्वंट कोण आसा जाल्यार चल आपय आनी सांग मार म्हणून. हांव आनी नरेंद्र बँकेन वचत जाल्यार आमकां ते सांगता गॅरंटर कोण आसा ताका हाड म्हणून. ऑफकोर्स सांगता मुख्यमंत्री जरी आसलो आसत जाल्यार म्हाका ताका गॅरंटर दिवचो पडटा.